नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. आमदार नार्वेकार आनी आग्नेलान आचारसंहिते आड केल्ले गजालींची वेंचणूक आयोगान घेतली खर दखल. उपजिल्लोधिकारी आनी बायलां आयोगा कडच्यान मागले अहवाल. भलायकी आनी एनिमल हजबंड्री खात्याचेर एक गुळी. युगोडेपा आनी गोवा विकास पक्षाची वेंचणुके पयली युती. काँग्रेसीक साश्टींत राजकी वजन दाखोवपाची तयारी. सांग्यावेलो सुभाष फळदेसाय कार्यकर्त्यांक घेवन भाजपान उमेदवारीक तयार. गोंयच्या बालवाडींचे जाल्यात घूड. भुरग्यांचे रांदप, खाण जेवण आनी शिकप एकाच रुमांत. सरकार सोदता जमनी. भुरग्यांच्या जिवाक धोको. पैंगीणचे घडणुके उपरांत परिस्थिती उक्ताडार. आनी खेळा मळार बाबू ब्रदर्स 2020 क्रिकेट सर्तीन सह्याद्री आनी इकबाल आपापल्यो मॅची जिखून पावले फुडल्या रावंडांत. आतां खबरो विस्तारान. आमदार दयानंद नार्वेकार आनी आग्नेल फर्नांडीसान आचारसंहिते आड केल्ल्या कथीत भौशीक गजालींची वेंचणूक आयोगान खर दखल घेतल्या. जीसीएन क्लबांक किट वांटले म्हणपाच्या गजालीचेर आयोगान म्हापशेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्या कडच्यान अहवाल मागला. जाल्यार आग्नेलाचे कार्यावळी विशीं बायलां आयोगाक चवकशी करपाक सांगल्या. आयोगाचो नेट पळयल्यार भलायकी आनी एनिमल हजबंड्री खात्याक नोकऱ्यो भरपाचें प्रकरण बरेंच भुसतलें अशीं चिन्नां दिसतात. इतले मजगतीं थिये शिरसय एक्सायज खात्यान 10 लाखांचो बेकायदेशीर सोरो धरला. दयानंद नार्वेकारान जीसीए मार्फत क्रिकेट किटां वांटल्यात अशी कागाळ मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्याक आयिल्ली. 7 जानेवारीक जीसीएच्या नांवान नार्वेकारान कांय क्लबांक ही किटां वांटिल्ली. आयोगांतली सुत्रां सांगतात ते प्रमाण खंयच्याय राजकी फुडाऱ्याच्या फुडारपणा खाला चलपी संघटनेन अश्यो वस्तू वांटत जाल्यार ती आचारसंहिता भंग थारता. म्हापशेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याक ह्या घडणुकेची चवकशी करून 24 वरां भितर मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्याक अहवाल दिवपाक सांगला. नार्वेकारान असले काम करचे न्हय अशी सुचोवणी दिल्या अशें सुत्रां सांगतात. इतले मजगतीं कळंगूटचो आमदार आग्नेल फर्नांडीस बायलां आयोगाच्या एका कार्यावळीक मुखेल सोयरो म्हूण गेल्ल्यान ताची चवकशी सुरू जाल्या. आचारसंहिता लागू आसतना आग्नेलाक मुखेल सोयरो म्हूण आपोवपाचें कारण आतां बायलां आयोगाची अध्यक्ष एझिल्डा सापेकोन वेंचणूक आयोगाक दिवचें पडटलें. इतले मजगतीं मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यान आचारसंहिता मोडिल्ल्या 10 सरकारी खात्यांचो अहवाल दिल्ली वेंचणूक आयोगाक धाडला. तातूंत वीज खातें, जनावरां सांबाळ खातें, भलायकी खातें, मीन खातें, उदका स्रोत खातें, भौशीक बांदकाम खातें, खेळां खातें, न्हंय येरादारी, विक्री कर, सहकार खातें ही सगळीं खातीं आसात. आचारसंहिता लागू जातरी केल्ल्या नोकर भरतेक लागून वेंचणूक आयोगान ह्या 10 खात्यां कडल्यान अहवाल मागला. मात सुत्रां सांगतात ते प्रमाण जनावरां सांबाळ खातें आनी भलायकी खात्याचेर वेंचणूक आयोग कडक कारवाय करपाची शक्यताय आसा. कांय ज्येश्ठ अधिकारी हातूंत निलंबीत जावपाची शक्यताय आसा. कांय दिसां फाटीं भलायकी खात्यान इत्सूक उमेदवारांची एक्सेप्टन्स लेटरां घेता म्हूण वेंचणूक आयोगाच्या फ्लायिंग स्क्वॉडान खात्याच्या प्रशासकी विभागाचेर धाड घाल्ली. वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्या शिटकावणे उपरांत जनावरां सांबाळ खात्यान 100 नोकऱ्यो भरपाची प्रक्रिया बंद दवरल्या अशेंय कळटा. मतमेजणी मडगांवच्या कारे कॉलेजींत आनी मिरामारच्या साळगांवकार कॉलेजींत जावपाची शक्यताय सुत्रां उक्तायतात. इतले मजगतीं अबकारी खात्यान शिरसय 10 लाखांचो बेकायदेशीर सोरो जप्त केला. गोंयच्यान हो सोरो मुंबय वतालो. पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार राकेश कानोळकार, चलचित्र खबराकार सर्वेश वेळुस्कार आनी म्हापशेच्यान आमचो खबराकार श्याम सुंदर फट्टे. युगोडेपा आनी मिकी पाशेकोच्या गोवा विकास पक्षा मदीं वेंचणुके पयली युती जाता. दोनूय पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी मंगळारा मडगांवां एकठांय युतीची घोशणा केली. सेव्ह गोवा आनी मगो कडेनय तांणी युतीची तयारी दवरल्या. सिटांची चर्चा पळयल्यार काँग्रेसीक साश्टींत वजन दाखोवपाचें तांणी थारायलां. गोविपाक 33 जाल्यार युगोडेपा नावेली, वेळी आनी कुंकळी दिल्यात. इतले मजगतीं सांगावेलो सुभाष फळदेसाय मंगळारा 200 कार्यकर्त्यांक घेवन भाजपान गेला. गोवा विकास पक्ष मिकी पाशेकोन परत सुरू केला.
ह्या पक्षाचे 40 उमेदवार दवरपाची आनी प्रादेशीक पक्षा वांगडा युती करपाची घोशणा मिकीन गोवा विकास पक्षान वतना केल्ली. ते प्रमाण ह्या पक्षाची युगडेपा कडेन पयली युती जाल्या. चड करून साश्टीत काँग्रेसीक राजकीय वचन दाखोवपाची तयारी ह्या पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी केल्या. गोवा विकास पक्ष 33 सुवाती लढयतलो जाल्यार युगडेपाक नावेली, वेळी आनी कुंकळी दिवपाचें थारला. आयज युती घडल्या दोनूय पक्षां भितर आनी दोनूय पक्ष मेळून आमी हे फावटी वेंचणूक लडोवंक वयता. We had understanding three main cities which they asked, which one is Kunkoli, Veli and Naveli. BJP will contest. Around 33 states we are putting. युगडेपाचो अध्यक्ष जॉर्सन फर्नांडीस म्हणटा हेर प्रादेशीक पक्षा कडेन युती जावंक शकता. We have been always looking forward for the regional parties to get together to safeguard their interests, also to safeguard the culture of this very little small place called as Goa, which is a lovely, wonderful place in the whole of the world that people are looking forward for. The vociferous response that we have from so many candidates who are coming to the regional parties itself shows the dislike towards the Congress, and that's the very reason people have come together and people have come to these two regional parties. युगडेपाचो महासचिव अनाग्लद विवेकस म्हणटा से गोवाची कोर्टातली केस सुटल्यार तेय ह्या युतीत येवंक शकतात. This unity was long overdue. Not just these two parties. Even the Save Goa Front, which has a dispute in the court, is likely to join us once the dispute is resolved. And I don't think there is any doubt about that. And we urge each and every group, each and every NGO which thinks good of Goa, which thinks of the future of our children, to join and support this unity of ours. इतल्या मजगती सांग्यावेलो सुभाष फळदेसाय भाजपान आयला. ताका पक्षान घेतना 200 कार्यकर्ते ताचे बरोबर आसले आनी वासुदेव मेंग गांवकारूय आसलो. सांग्यावेल्यान वेंचणूक लडोवपाची तयारी ताणें दवरल्या. मात ताका लागून भाजपाचो थंयचो सत्याचो आमदार वासुदेव मेंग गांवकाराचे कितें जातले असो प्रश्न पडला. काँग्रेस पक्षाची जी ध्येय धोरणां आसतात आनी प्रत्येक जो विशय आसा लाचलुचपत भ्रष्टाचार हाचे विरुद्ध खूप मोठी आघाडी उघडिल्ली आसा आनी हांव स्वतंत्रपणान करतालो. पण आयज म्हाका दिसपाक लागला की भारतीय जनता पार्टीन ह्याच विचाराचेर जनते खातीर लढत दिता. ताणें हांवें कित्याक सामील जावंच न्हय आनी हो आवाज कित्याक बुलंद करचो न्हय म्हणून हांव ह्या निवडणुकीन भारतीय जनता पार्टी म्हाका कसली जबाबदारी दिता ती समर्थपणान पेलून भारतीय जनता पार्टीक सत्तेर हाडपा खातीर म्हजे सगळे प्रयत्न आसतले. पक्षान जर सांगले जर जायत आनी म्हजे कडेन जबाबदारी दिली जर जायत इलेक्शन लडटलो. पक्षान जर सांगले जर जायत खंयचेंय एक काम म्हजे कडेन दिलें जर जायत जाल्यार तें वेवस्थीतपणान सक्षमपणान हांव पेलतलो. 15 तारखेच्यान भाजपाक जनसंपर्क अभियान सुरू करपाचें आसा. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी, मडगांवच्यान सावियो डायस आनी चलचित्र खबराकार ओमकार पळारी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.